फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्सां सगळ्यांक येवकार. फिफा वर्ल्ड कप 2026 निमण्या पावण्यार पावला. ब्रॉन्झ फायनल मॅच जाली फ्रांस आनी इंग्लंड हांची मजगती. आयज रातची सगळ्यांक उमळशीक आसा ती फायनल स्पेन आनी अर्जेंटिना ह्या मदली मती. काल जाल्ली मॅच इंग्लंड आनी फ्रांस हांचे आमी नियाळ घेवया. ह्या मॅचीक 10 गोल जाले. मियामी हांगासर इंग्लंडान फ्रांसाक 6-8-4 गोल फरकान हरोवन तिसरो पावंडो हुपलो. ह्या पावंड्या खातीर मॅच तशी औपचारीक आसली. दोनूय पंगडांनी आपल्या मुखेल खेळगड्यांक विश्रांती दिली. निमणे कडेन इंग्लंडान ही मॅच जिखून 1966 वर्सा उपरांत वर्ल्ड कपांतली आपली सर्वोत्तम कामगिरी नोंदीत केली. मॅचीच्या पयल्या हाफांक इंग्लंडान 4-0 अशी आघाडी घेतली. ताच्या उपरांत सेकंड हाफांत फ्रांसान 3 गोल केले, पूण तांकां ही मॅच बादाबाद दवरप शक्य जावंक ना. इंग्लंडाचो खेळगडो बुकायो साका हाणें ह्या मॅचीन हॅट्रिक केली. ह्या खेपे किलियन एम्बापे जो फ्रांसाचो कॅप्टन आसा ताणें 2 गोल केले आनी हे त्याचे दोनूय गोल विक्रमी थारले. कित्याक तर आतां वर्ल्ड कपांक सगळ्यां परस चड गोल करपी 22 गोल करपी तो पयलो खेळगडो थारला. तशेंच ह्या सर्तीक 10 गोल करून ताणें गोल्डन बुटाच्या शर्यतीत आपलें नांव कायम दवरलां. ह्या मॅचीक इंग्लंडचो कॅप्टन म्हणून डेक्लन रायस खेळ्ळो, जाल्यार तांचो नेमीत कॅप्टन जो हॅरी केन आसा आनी जूड बेलिंगहॅम हाका कोच डुकेल हांणी विश्रांती दिली. डेक्लन रायस हांणी मॅचीच्या 3ऱ्याच मिनटाक पयलो गोल केलो. ताच्या उपरांत एझरी कॉन्सा हाणें हेडिंगाचेर 18व्या मिनटाक इंग्लंडा खातीर दुसरो गोल केलो. साका हाणें 37व्या आनी फर्स्ट हाफाच्या इंजुरी टायमाक दरेकी 1 गोल करून जेन्ना विश्रांतीक खेळ थांबलो तेन्ना इंग्लंडाक 4-0 अशें आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत सेकंड हाफाक 87व्या मिनटाक पॅनल्टीचेर साका हाणें 1 गोल केल्लो. हाका लागून तो इंग्लंडाचो हॅट्रिक करपी खेळगडो थारलो. फ्रांसा खातीर सेकंड हाफाक जे आसले तेणी गोल केले. तितूंत किलियन एम्बापे हाणें 48व्या आनी 66व्या मिनटाक दरेकी 1 गोल केलो. जाल्यार तेंचे बदली खेळगडे ब्रॅडली बार्कोला हाणें 54व्या मिनटाक आनी उस्मान देंबेले हाणें इंजुरी टायमाच्या 6व्या मिनटाक दरेकी 1 गोल केलो. इंग्लंड 5-4 अशें फुडें आसतना इंजुरी टायमाच्या 8व्या मिनटाक जूड बेलिंगहॅम हाणें गोल केल्ल्यान इंग्लंडाक 6-8-4 अशें जैत मेळप शक्य जालें. वर्ल्ड कपांक आतां इंग्लंडाक तिसरो जाल्यार फ्रांसाक 4थी सुवात मेळ्ळी. 1966 वर्सा इंग्लंडाक जेन्ना वर्ल्ड कप जाल्ली तेन्ना येजमान ह्या नात्यान इंग्लंडान जैतवंत थारिल्लो. तेजे उपरांत पयले फावट वर्ल्ड कपांक इंग्लंडाक ही एक बरी सुवात मेळ्ळा. हाचे पयले 1990 आनी 2018 वर्सा ते तिसरे सुवाते खातीर खेळिल्ले, पूण दोनूय वेळी तांकां पराभव स्विकारचो पडिल्लो. 1990 वर्सा इटलीन जाल्यार 2018 वर्सा बेल्जियमान तेंचेर हार घातिल्ली. सेमीफायनलीक अर्जेंटिना कडल्यान इंग्लंड हारिल्लो, जाल्यार फ्रांसाक स्पेना कडेन हार घेवची पडिल्ली. हेका लागून तांकां ह्या ब्रॉन्झ मॅडल मॅचीक खेळचें पडलें. ह्या मॅचीक दोनूय आपल्या कोचीस आसले तेमी आपल्याक जे म्हत्वाचे खेळगडे आसले तांकां विश्रांती दिली. इंग्लंडाचो प्रशिक्षक थॉमस टुकेल हाणें हॅरी केन आनी जूड बेलिंगहॅम हांकां विश्रांती दिली. जूड बेलिंगहॅम मागीर सेकंड हाफाक बदली खेळगडो म्हणून ग्रावंडार गेलो. तांचो म्हत्वाचो गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड हाकाय ह्या मॅचीक विश्रांती दिली गेली आनी डीन हँडरसन ह्या मॅचीक गोलकीपर म्हणून खेळ्ळो. फ्रांसाचे 14 वर्सां प्रशिक्षकपद सांबाळिल्ले दिदिये देशो हांचो हो निमणी मॅच आसली. ह्या मॅचीक आपल्याक जैत मेळप तांकां शक्य जालें ना. ताणें ह्या मॅचीक ब्रॅडली बार्कोला आनी उस्मान देंबेले ह्या म्हत्वाच्या खेळगड्यांक विश्रांती दिली. हे दोनूय खेळगडे विश्रांती उपरांत ग्रावंडार देंवले. तशेंच दायो उपामेकानो आनी लुकास दिनिये हेय सेकंड हाफाक देंवले. जे म्हत्वाचे खेळगडे सेकंड हाफाक देंवतरीत फ्रांसाची गेम फास्ट जाली, पूण ते इंग्लंडाक हारोवंक शकले ना.
एम्बाप्पे जो 23-27 वर्सांचो खेळगडो आसा त्याने हे मॅचीक 2 गोल केले आनी आतां तो गोल्डन बूट जे आसा तो पयले सुवातेर पावला. त्याने 8 मॅचींतल्यान 10 गोल केले आनी 4 असिस्ट केल्यात. हेका लागून 8 मॅचींतल्यान त्यांनी 14 गोलांक वांटो उचलला. जाल्यार तेजो लागचो प्रतिस्पर्धी अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेस्सी हाणें 8 गोल केल्यात आनी 4 असिस्ट केल्यात. आतां फायनल जी स्पेन आनी अर्जेंटिना हांचे मजगती जातली तितूंत गोल्डन बुटा खातीर मेस्सीक किंवां 2 गोल आनी 1 असिस्ट करचो पडटलो किंवा एक हॅट्रीक करची पडटली, 3 गोल करचे पडटले. तेणी जर आपले गोल संख्या 11चेर व्हेली जाल्यारच मेस्सी वर्ल्ड कपांक गोल्ड बुटाचो मानकरी थारतलो. नाजाल्यार किलियन एम्बाप्पे शेगी दुसऱ्या फावटी वर्ल्ड कपांक गोल्डन बूट व्हरतलो हें निश्चित जातलें. एम्बाप्पेन आतां ही तेजी तिसरी वर्ल्ड कप. 3 वर्ल्ड कपी ताणें 22 मॅचींनी 22 गोल केल्यात. जाल्यार मेस्सीन 6 वर्ल्ड कपांतल्या 33 मॅचींनी 21 गोल केल्यात. एम्बाप्पे वर्ल्ड कपाच्या इतिहासान सगळ्या परस चड गोल करपी आतां खेळगडो थारला. वर्ल्ड कपांक एका वर्ल्ड कपांक 10 गोल किंवा 10 पेक्षा जास्त गोल करपी किलियन एम्बाप्पे हो आतां जगांतलो 4थो खेळगडो थारला. हाचे पयले फ्रांसाच्या ज्यूस्ट फॉन्तेन हाणें 1998 वर्सा 13 गोल केल्ले. जाल्यार हंगेरीचे शांदोर कोशिश हाणें 1954 वर्सा 11 गोल केल्ले. जाल्यार जर्मनीच्या गर्ट म्युलर हाणें 1970 वर्सा 10 गोल केल्ले. एम्बाप्पे ह्या वर्ल्ड कपांक ताणें 8 मॅचींतल्यान 10 गोल केल्यात. हाचे पयले 2022 वर्सा ताणें 8, 2018 वर्सा 4 अशें करून 3 वर्ल्ड कपांनी 22 मॅचींतल्यान 22 गोल केल्ले. फ्रांसाचो खेळगडो मायकल ओलिस ह्याने एका वर्ल्ड कपांक 7 असिस्ट करपाचो विक्रम केलो. ही कामगिरी करतना ताणें पेले हांच्या विक्रमाक मागीर फाटल्यान उडयलो. पेले हाणें 1970 वर्सा 6 असिस्ट केल्ले. जूड बेलिंगहॅम जो इंग्लंडाचो खेळगडो आसा मिडफिल्डर त्याने ह्या वर्ल्ड कपांक 7 गोल केले आनी हे 7 गोल त्याने आउटफिल्ड गोलांतल्यान केले. अशी कामगिरी करपी तो इंग्लंडाचो पयलो खेळगडो थारला. हाचे पयले गॅरी लिनेकर हाणें 1986 वर्सा 6 गोल केल्ले. तिसरे सुवाती खातीर जाल्ले मॅचींक पयलेच फावट 10 गोल जाल्यात. म्हळ्यार इंग्लंडान 6 गोल केले, फ्रांसान 4 गोल केले. हाचे पयले 1958 वर्सा 9 गोल जाल्ले तिसऱ्या क्रमांकाच्या मॅचीक. तेन्ना फ्रांसान जर्मनीचेर 6-8-3 अशे गोल फरकान जैत मेळयले. ह्या वेळच्या वर्ल्ड कपांक इंग्लंड आनी फ्रांसान दरेकी 20 गोल केल्यात. हे दोनूय पंगड संयुक्तपणे पयल्या सुवातेर आसात. एम्बाप्पेन 10 गोल केल्यात आनी उस्मान डेम्बेले 6. अशें करून फ्रांसाचे 16 गोल ह्या दोगांनी एकत्रीत केल्यात आनी 20 पैकी मॅक्झिमम गोल एम्बाप्पे आनी डेम्बेले हांणी केल्यात. इंग्लंडा कडल्यान 13 गोल एकत्रीतपणे बेलिंगहॅम आनी हॅरी केन हांणी केल्यात. बेलिंगहॅमान 7 जाल्यार हॅरी केनान 6 गोल केल्यात. वर्ल्ड कपांक हॅट्रीक करपी बुकायो साको हो इंग्लंडाचो 4थो फुलगडी खेळगडो थारलो. हाचे पयले हॅरी केन, गॅरी लिनेकर आनी जेफ हर्स्ट हांणी अशी कामगिरी केल्ली. हॅरी केन हांणी 2018 वर्सा पनामा पंगडा आड, लिनेकर हाणें पोलंडा आड 1986 वर्सा, जाल्यार जेफ हर्स्ट हाणें पश्चिम जर्मनी आड 1966 वर्सा अशी कामगिरी केल्ली. अशा तरेन बुकायो साका ह्या 3 खेळगड्यां बरोबर आतां 4थो खेळगडो थारला. किलियन एम्बाप्पेन ही वर्ल्ड कप गाजयली. जरी फ्रांसाक वर्ल्ड कप जिखप शक्य जालें ना तरी किलियन एम्बाप्पेची कामगिरी सदांच लोकांक याद उरतली. ह्या वर्ल्ड कपाक ताणें प्रत्येक मॅचीक गोल नाजाल्यार असिस्ट करून आपलें वर्चस्व आनी आपलें कौशल्य सिद्ध केलां. एम्बाप्पेन केल्ल्या गोलांचेर जर आमी एक नदर फिरयली जाल्यार ह्या वर्ल्ड कपांतल्या लीग पावंड्यार ताणें सेनेगला आड 2 केले गोल, उपरांत इराका आड 2 गोल केले. नॉर्वे आड ताका गोल करूंक जावंक शक्य जावंक ना, पूण ताचे असिस्ट म्हत्वाचे ठरले. तेजे उपरांत नॉकआउट फेरयेक रावंड ऑफ 32 फेरयेक स्विडना आड ताणें 2 गोल केले. तेजे उपरांत रावंड ऑफ 16 फेरयेन पॅराग्वे आड ताणें पेनल्टीचेर केल्लो गोल फ्रांसा खातीर मोलाचो थारलो. तेजे उपरांत क्वॉर्टर फायनलीक मोरोक्को आड ताणें 1 गोल केलो. मात स्पेना आड सेमीफायनलीक एम्बाप्पे गोल करूंक शकलो जालना. तशेंच ताका असिस्टय जमूंक ना. हाका लागून स्पेनाक ही मॅच हारची पडली.
मात ब्रॉन्झ मॅचीक एम्बाप्पेन 2 गोल केल्ल्यान इंग्लंडा आड फ्रांसाक आपली जी डेफिसीट म्हणजे पिछाडी आसली ती कमी करप शक्य जालें. अशा रितीन एम्बाप्पेन हो वर्ल्ड कप एक संस्मरणीय ठरयला. एम्बाप्पे आनी मेस्सी ह्या दोगांचेरच सगळ्या लोकांची जास्त नजर आसा. मेस्सीचो एक मॅच बाकी आसा. फायनल ही मोठी मॅच आसा. ह्या मॅचीक मेस्सी कितें पराक्रम करता काय स्पेनाचो पंगड जो 8 तासाचो खेळ करता त्याचे सगळेच प्ले मुखार खेळगडे आसात त्यांचो बचाव भक्कम आसा. तेमी आतां पर्यंत स्पर्धेक फकत एकच गोल घेतलात. हेंचे मजगती सगळ्यांक उत्सुकता आसतली. फिफा वर्ल्ड कप 2026 ब्रॉन्झ मॅचीची हो नियाळ आसलो. आतां मेळया परत फायनलीचो नियाळ घेवन. देव बरें करूं.